येता त्या 29 तारखे दिसा म्हणजे काणकोणा बायपास फ्रॉम द काणकोणा 4 रस्ता टू द काणकोणा बॉर्डर म्हणजे विच इज एन कारवार रोड स्टार्ट जाता थंयसर विच इज एन 21 किलोमीटर रोड विच इज ऑलरेडी कंप्लिटेड आणि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिस्टर नितीन गडकरी जी हे इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक हे 29 तारखे दीस येता सकाळी 11 वरांचेर 4 रस्ता हांगासर ताजें इनॉग्रेशन जातलें. आमचो हो रस्तो जो आसा 21 किलोमिटराचें डिस्टन्स फक्त 7 किलोमिटरांनी जे आसा कवर जातलें. ताका गालजीबाग तळपण अशे 3 वेगवेगळे पूल जे आसा हे थंयसर बांदलेले आसा. परत सांगता म्हादयच्या बाबतींत खंयसरूच कॉम्प्रमायज करूंक ना आमी आनी हांव आजुनूय सांगता म्हादयचेर हांव ठाम आसा. ओके, जो कितें निर्णय आहा पळय तो गोंयचेच सायडींतल्यान लागतलो आनी ते परत हेंच्यांनी क्रेडीट घेवची न्ही. आमी आंदोलन केलां म्हणून लागलां म्हणून म्हाका केंद्र सरकारचेर विश्वास आसा. पयल्यान तेणी त्रासान उडयल्या. परत सांगतलो हांव, तूं ऑर्डर काड आनी पळय कितें जाल्या ती एनजीटींतली ऑर्डर नीट तुमी वाचल्या उपरांत तुमकां कळटलें. जो सांगतालो आपूण एनजीटी कोर्ट शिता फुडें मीठ खावचें न्ही कोणी, तर ती थोडोसो संयम बाळगप अत्यंत गरजेचें आसा. तुमी सगळे जाण जर तेजी ऑर्डर काड भायर उडयल्या तेजी ऑर्डर त्या सांगताना मागीर सांगता हांव जावन ऑर्डर आमची. The way the chief minister is speaking, it seems that he has a political bias with our decision to file a case in the NGT. आम्ही NGTन गेले आणि NGTन कर्नाटका करता तो वो ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट न्ही, पण हो एक हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट नाजाल्यार इरिगेशन प्रोजेक्ट आमी सिद्ध करून दाखयल्या. पयलीं म्हाका मुख्यमंत्र्याक हांव विचारूंक सोदतां, तुजो आदवोगाद आनी गोंयाक रिप्रेझेंट करपी खंयचोय आदवोगाद एनजीटीन उबो कित्याक रावलो ना? आनी तो रावंक नासतना गोंयचे हिताचेर ताणें बरें कितें कशें केलें? आतां तो आमच्या ऑर्डरीचेर उलयता. ऑर्डर ही डज नॉट नो द डिफरन्स बिटवीन डिसमीस एंड डिस्पोज. आमी आतां जे कितें आमकां ऑर्डर आयल्या त्या ऑर्डरीचेर आमी ओगी रावंक ना. त्या ऑर्डरीचेर आमकां चान्स मेळ्ळा दुसरें रिप्रेझेंटेशन करपाक आनी एक कॉम्प्रिहेन्सीव रिप्रेझेंटेशन आमी केल्लें आहा इतिहास सांगून 2002च्या आज मेरेन. सो हांव ताजे कडेन मागता मुख्यमंत्र्याक कसली अशी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट काडूं नाका. नाफ्ताची ऑलरेडी वर्क ऑर्डर जी आसा ही ऑलरेडी दिली. एमपीटीन वर्क ऑर्डर तांकां इशू केली. नाव दे हॅव गिवन 30 days ओके टू रिमूव डेट. विदीन एक 20-22 दिसां भितर तेच्यांनी काम कंप्लीट करपा जाय ते करतले. मोबिलायझेशनाक टायम लागता. गव्हर्मेंटान क्लियर सांगचे बाबा कितल्या दिसा भितर ही बोट तुमी क्लियर करतले, थंयसून काडटले आनी कितल्या दिसा भितर तेच्या भितर जी नाफ्ता आसा ती काडटले. आनी हो मिली आमी अगेन काँग्रेस पार्टी अगेन मिलिंद नायकाक रिस्पॉन्सिबल धरता आनी तितलोच सीएमाकूय रिस्पॉन्सिबल धरता. कित्याक हेंच्यांनी खंयसरूच इनिशिएटीव घेवना आनी खंयसरूच सिरियसनस घेवना म्हणून ती बोट आयज पर्यंत रावलेली आसा. आनी हेज्या फाटल्यान हेंचो खंय तरी स्वताचो स्वार्थ आसा म्हणून हे खंय तरी कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाक लागलेले आसा सीएम. आनी म्हाका खंय तरी दिसता हे ते तेजे एमएलएक तेज्या मंत्र्याक मिलिंद नायकाक प्रोटेक्ट करपाक लागून ही सगळी नाटकां चल्लेली आसा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटाक कितें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी जे आमी डिमांड केल्लें आसा हे इन्वेस्टिगेशन जावचें NIAच्या अंडर नाजाल्यार DIAच्या अंडर इन्वेस्टिगेशन जावचो हो आमचो डिमांड आसा. 15 डिसेंबरा पयलीं येतले. And who is representing the state in that mining team? Who is representing the state? It is a panel of advocates. Okay. AG is involved? Yes, of course. Of course. Of course. He has to be.